leader of the country who always spoke when he was just a member of Bharatiya Janata Party at that particular time, when he was general secretary, when he was organizing secretary, at that particular time, his efforts and आमचे जे आदले डेप्युटी प्रायम मिनिस्टर अडवाणी जी तेजे एफर्ट्स आणि म्हाका दिसता हे लॉंग पेंडिंग इश्यू जो आयज पासून कोर्टान उरपाचो आणि फुडली 10 वर्सां उरपाचो हो रिझॉल्व केलो जे जी केस कोर्टान आसली कोर्टातली केस ही 30 40 50 वर्सां सोंपना म्हाका दिसता जे कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन हाडला congratulating Honorable Prime Minister Shri Narendra Ji Modi for his efforts to resolve this long pending issue. What are efforts of resolving long pending issue of Ram Temple, Ram Janmabhoomi, Ayodhya, हो आताचो न्हू म्हाका दिसता 500 वर्सांचो हो इतिहास आणि हो इतिहास 500 वर्सांचो सगळे जाणा की एकूच धर्माचे लोक आहा पळय ते तितूनच ना ते सगळे धर्माचे लोक जाणा स्पीकर सर एफर्ट्स म्हणजे कितें हितून आहा डेडिकेटेड एफर्ट्स तेणें कित्याक म्हटल्या बिकॉज दीस वॉज अ ज्युडिशियल मॅटर हो ज्युडिशियल मॅटर जालो आनी ज्युडिशियरीनसून भायर काडप आनी तेचेर डिसिजन घेवप आनी सगळ्यांक वांगडा घेवन डिसिजन घेवप स्पीकर सर सगळ्या धर्माच्या लोकांक वांगडा घेवन दॅट इज मुस्लीम कम्युनिटी आनी द हिंदू कम्युनिटीक वांगडा घेवन आनी तेचेर बरें डिसिजन दिवप आनी दोनूय कम्युनिटीक जागो दिवप की तुमी हो जाग्याचेर तुमकां टेम्पल मॉस्क कितें जाय एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन जाय हॉस्पिटल जाय कितें जाय तें तुमी बांदा हें डिसिजन घेवप म्हणजे कोर्टान जें डिसिजन दिलें हें दोनूय कम्युनिटीक दिलें स्पीकर सर हेचें श्रेय प्रायम मिनिस्टराक वचना जाल्यार कोणाक वयतलें द लीडर ऑफ द कंट्री हू ऑलवेज स्पोक when he was just a member of Bharatiya Janata Party at that particular time, when he was general secretary, when he was organizing secretary, when he was chief minister at that particular time, his efforts for this cause and आमचे जे आदले डेप्युटी प्रायम मिनिस्टर अडवाणी जी तेजे एफर्ट्स आणि म्हाका दिसता हे लॉंग पेंडिंग इश्यू जो आयज पासून कोर्टान उरपाचो आणि फुडली 10 वर्सां उरपाचो हो रिझॉल्व केलो हो रिझॉल्व करून थिंगासोर आयज जे राम टेम्पल स्थापन जालें आनी आख्खी जो इंडियेचो वर्ल्डाचो सगळो लोक खोशी जालो तितून हिंगासोर काय सभागृहाचे मेंबर पॉलिटिक्स करतात कितें नाकाल्ले उलयतात म्हाका दिसता वी शूड रेफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड द लँग्वेज विच इज नॉट रिक्वायर्ड सबका साथ प्रायम मिनिस्टरान सांगला सबका विश्वास सबका विकास सगळे सांगलेले आहा म्हाका दिसता जे स्क्रिप्ट जे आमचे कलिगान बरोवन हाडल्या बाब वेन्झी विएगासान म्हाका तेजेर ऑब्जेक्शन आहा जी स्क्रिप्ट जी तेका कोणे तरी धाडल्या ती म्हणजे फॅक्स करून धाडला ओ ईमेल करून धाडला रागार जायना का बाब वेन्झी विएगास वी आर फ्रेंड्स वी आर कलिग्स बट वी शूड रेफ्रेन स्पीकर सर आय फेल्ट इट बॅड and I went and I spoke to my colleague that please stop him. We should not bring all these things in the August House. म्हणजे हे रेझोल्युशन जे मांडला ते तुका कळोंक ना हे रेझोल्युशन मांडला कितें म्हणून वी आर कॉंग्रॅच्युलेटिंग द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ दीस कंट्री दॅट ही हॅज ब्रॉट पीस जी इतली वर्सां झगडी आसली ती काबार केली तेणें जी केस कोर्टान आसली कोर्टातली केस ही 30 40 50 वर्सां सोंपना ती तेणें आपूण वचोंक ना तेणें बट जजांक बसून कळलें की हें इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा ऑफ इंडिया इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड अ मेसेज शूड बी सेंड दॅट वी आर फॉर ऑल इवन द ज्युडिशरी गेव अ वर्डिक्ट फॉर ऑल इट इज नॉट दॅट इट इज गिवन फॉर वन पर्टिक्युलर रिलीजन ऑर कम्युनिटी आनी तुमी जेन्ना हिंगासर कितें उलयता जे एक शब्द रॉंग जाता तेन्ना मागीर भायर जे सोशल मिडियाच्या वाटेनसून जे प्रेसानसून जी लँग्वेज यूज जाता
आणि अगेन्स्ट अ पर्टिक्युलर रिलीजन यूज जाता, तितूनसून वाद स्टार्ट जाता, तितूनसून झगडी स्टार्ट जाता. म्हाका दिसता वी शूड रेफ्रेन फ्रॉम डुईंग ऑल दीस थिंग्स, फ्रॉम स्पीकिंग ऑल दीस थिंग्स. आय वेंट एंड आय स्पोक टू आवर कलीग ऑल्सो एट दॅट टाइम. CM वॉज इनसाइड. I think you should withdraw your, you hear it again. Certain things what you have spoken is not agreeable. This is what I feel. The House is standing together today with and आम्ही सगळे पाठिंबा दिता बाब कृष्णा सालकारान जे रेझोल्युशन हाडला टू कॉंग्रॅच्युलेट आवर प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी. कित्याक फायनली कोणाक तरी क्रेडीट वचपाकूच जाय तें. And we are rightly saying that he deserves this credit. कित्याक त्याच्या हितूनसूनच म्हणजे खूब जाण आनीक आसतले, क्रेडीट खूब जाणांक आनीक दिवपाक जाय अशें ना न्हू, पण फायनली वन पर्सन हॅज टू बी गिवन दीस क्रेडीट एंड दॅट इज आवर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी. म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर शूड इंटरवीन and immediately see, and the speaker of the house also should see and what is being spoken by our friend and colleague बाब वेन्झी वेगस. तितूनसून कितें ऑब्जेक्शनल उतरां आहा, जे कितें रॉंग आहा की आय डू नॉट सपोर्ट एंड वॉट एवर इट इज, दिस इज नॉट फॉर दॅट. दिस इज नॉट फॉर दॅट. वेदर वी लायक इट ऑर नॉट, this is for the country, this is for the world peace what has happened, this is for the people who are staying in the country. तू म्हटलें आनी हांवें म्हटलें म्हणून तशें कांय जायना तें. आनी म्हाका दिसता वी शूड रेफ्रेन फ्रॉम going into this type of matter. Speaker sir, I thank you for giving me the opportunity.